fear and anxiety in the minds of Goans with regard to non-delivery of postal letters in the state of Goa. हे तुका अशें नाही आहे, पण बेसिकली मुख्यमंत्र्याक हो इश्यू खबर आहा. हो इश्यू महाराष्ट्र सर्कलच्या अंडर गोवा येता आणि तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले ज्यांची नावां आशिल्लीं कवळेकार, खांडेपारकार, खोलकार, बांदेकार, नायक, त्रावासो, शिरोडकार हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळाडाळे, मौंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुख्यमंत्र्याक 2दा साखळे मेळ्ळ्या रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळ्या. आता इश्यू कितें आहा? इश्यू असो आहा की तांणी इतले वर्सां काम करून 15-20 वर्सां काम करून तांकां ढप करून काढले आणि हे जे नवे आयले तांकां गोंयचे कांय खबर ना. तांणी एक मनशान 3.5 लाख दिवन ड्रायव्ह दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें. एक मिनिट उलयता स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां ते ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरून मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केलां ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताजेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणून. नोकरी मेळ्ळा. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांणी प्रधानमंत्र्याक सांगचें लज दिसची न्ही. दिस इज द कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ द हाऊस अँड इट इज एन इश्यू फॉर गोंय अँड गोंयकार्स. आमचो स्वाभिमानाचो इश्यू हो की आमचे पोस्टमॅन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. डबल इंजिन 40 लोक इतले प्रोटेक्ट करूंक जाय. इतले फ्रीडम फायटरा खातीर केलें. गोंयच्या पोस्टमॅना खातीर कित्याक न्ही? ते कर आनी तांकां प्रोटेक्ट कर आनी तांकां परते दी. स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे तेणी जो आरोप केला पळय न्ही, तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा खंयचो तुजेर म्हणटा तो कळ्ळें म्हाका 3.5 लाख दिले म्हणून व्हिडिओचेर सांगता तो आपले जॉब पयशे दिले. हा व्हिडिओ म्हाका हांव दिता म्हणटा. महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल सामान्य. कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्र एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्धा पोस्टमॅन जावंक येता. आमचे भुरगे 30-35 आणि 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय, थोड्यांनी एप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही, फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. ऑलरेडी तांकां बरयलें आनी तांणी सांगलें की तुका फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10thचे मार्के कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो नाका हे करता. आमी सांगला की सुनिलांची आयकुशी मराठी कोंकणी जाय. तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका उलोवपाक एड्रेस मेळना. एक मिनिट, कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा. उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. तो फक्त तेंचो GR येवपाचो उरला. तो गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन गॅजेट येयलो तेंचो. मागीर पोस्टमॅन जितके गोंयांत येता भरती जाता तेंच्यांनी जरी म्हणजे 10वी पर्यंत मराठी घेतलेले सुद्धा असले आसत बट तेका फक्त जेका कोंकणी बरोवंक वाचूंक येता तेकाच गोंयांत पोस्टमॅन. हांचे कितें हे 40चे कितें त्या 40चे हांव पळयता. तांकां घे मरे पळय. आमी हांव प्रोस्पेक्टीव उलयना, हांव उलयता रेट्रोस्पेक्टीव. ज्यांचेर अन्याय जाला, जे आमचे पोस्टमॅन आशिल्ले तांचे जे रस्त्यार पळयता तांकां कितें तरी करा. करता